बाय सोडून येईल मी हा पाय पुढे हां प्लेट दर. गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. ए बाय मिको गुड मॉर्निंग खंय. आता आम्ही बाहेर सरता हॉल क्रॉसाक वरता गाडी फर्स्ट म्हणजे सकाळी भायर सरपाचें मातसो लेटूच जालो आणि रातची लेट हाडले न्हू गाडी लेट जालो. सो पुजा बीन नॉर्मल काय करून नासली. सो आता नॉर्मल पुजा बीन करता. हे बाय गाडी हांगा हाडून आयज मॉर्निंग व्यू पळय गाडयेचो कहो दिसता. हय आणि आमी फ्रांसीस रेडी. तू काय मुद्दाम भायर घातला कितें कॉन्सेप्ट तुझे न्हू. आता कसं कितें करपाचें ते पयलीं कर मागीर भायर काडया. ओके. आणि हांगा सगळे रेडी येवन रावला. मम्मी आई बीन आई खंय गेल्या आई थंय भितर रावला दिसता. सो चल बायक रॅम येता ते पयलीं बेगीन बीन करून घेता. चल जालें रे मिकू येयलाय पळय. मिकूचे पांय लावंक जाय खंय. मिकूचे पाय लावया गेले भितर गेले. मिकूचे सगळी लावया. अगे राव रे. लिंबू लंबा जावपाचें आता. मिकू आमचे लिंबू जावपाचें. जाले आमी अशें घेवल्या. आता फ्रांसीस स्टार्ट करतलो. मागीर लिंबूचे वयल्यान घेवपाक. पयलीं पांय घाले मागीर काडटा. बाय म्हणजे लक्ष्मी न्हू म्हणजे अशें. तर बायचे आमी पांय ते हितून वयलून आगे घेतले बायचे गाडयेचेर. खबर आहा लावया पाय पुढे हां प्लेट दर. स्वीट धर असं येऊ दे तू मस्त. बघा ना पाय पायला झालं बाबा. तांबडे केला मेरे. तांबडे केला मेरे बाबा. भैया हाय कर. हाय करता. हां ओके. फ्लाइंग किस दी. सगळ्याक फ्लाइंग किस दी बाबा. सगळ्याक दी फ्लाइंग किस दी बेगीन. फ्लाइंग किस दी आणि डाडाक पायलाय. फ्रांस आता स्टार्ट करतला गाडी. हांगासर लिंबू प्लेस केला. थंयसर जालें. आता करता मरे सगळें जालें प्रोसेस. आता हो एकूच प्रोसेस लिंबू प्लेस केला सगळे चारय सायडी. सो तेच्या नंतर फ्रांसीस काडटलो फुडें गाडी. फुडें घेवंक जाय फुडें घेवंक जाय ना फाटीं घेयशी म्हूण. सो आतां फ्रांसीस गेलो. आतां फुडें घेतले. सो लिंबू चारय सायडीक दवरला हांवें. की याद येयलें म्हाका देवळान आमी गेले पळय तेन्ना भटजीन सांगलें तशें चारय सायडीक दवरपाचें आनी मागीर फुडें काडपाची गाडी म्हणून. सो आतां देवळान बीन वयतना न्हू त्या खातीर. सो आतां फ्रांसान स्टार्ट केली बी गाडी. आतां करतलो. शंकर एक सायडी हांगा रील घेता. रील शूटूय पळोवंक गावतले तुमकां. गोवन कपल इन्स्टा आयडीचेर तुमकां रील शूट केला आमी. शोरुमानसून काडला ते आनी आतां हे पळय काडटा. ए फायनली हे पळय चारय लिंबू जाले. लिंबू सोडा. हय आनी फुडें वर. ओके जालें. ते काडून उडयता मागीर सायडीक उडोवंक जाय. ओके आई म्हणजे ते लिंबू चिरयला न्हू ते काडून मागीर सायडीक उडोवंक जाय. हे पळय काडू मगे ते. हे पळय सगळे चिरडले. तीन ओके चारय काडटा सायडीक उडोव न्हू. सो जालें पुजा नॉर्मल गाडयेची. आता वयता आमी बांबोलीम हरे क्रॉसाक. कॉलाक मम्मीचें नांव खबर आसता बसंती म्हणून. पण तो असोच डायरेक्ट म्हणटा रे ती बसंती इस कुत्ते के सामने मत ना. त्या ती विचारलें तिचें नांव खरेंच बसंती म्हणून. खबर आहा. कोणाक खबर आहा रे मम्मीचें नांव. मम्मीचें नांव खबर आहा. इजा रे सांजाच्या. माझ्या मम्मीचें नांव खबर आहा. हां बसंतीच नांव तेजें.
तुला डायलॉग म्हटलं ना बसंती. ए बसंती इस कुत्ती के सामने मत नाचो. तिचे नावच बसंती ऍक्च्युली. त्याला खबर नाले चवडा अरे देवा. सो चल बॉल बाय. बाय. सो चलो वयता आता आम्ही आमका Don't wait. भाऊ नाही रोखड्या वचन हाडटा देवाक गाडी. आता सिजर पावले आम्ही. आता वयता आम्ही बांबोलीम क्रॉसाक वयता. क्रॉसाक सगळे हे करून हार बीन घालतले. एवरी इयर गाडी घेताना आम्ही तशीच एवरी इयर गाडी एव्हरी इयर म्हणजे नाही तशीच लास्ट इयर गाडी घेतली आम्ही हेरली. पहिले आम्ही थंय व्हरता मागीर आमी नेक्स्ट आनी देवळां आसूंक जाय बरें. ते आणि आम्ही आता 1-2 दिसांनी पळयतले कशें करून मेबी परवा नाजाल्यार हय पळोवया केन्ना खंय ते सोरोन हाडटले. ट्युजडे थंयचे ये न्हू दीस हय गणपतीचे गणपती. सो ट्युजडे जाल्यार बरें दिसता न्हू. आणि कितें हे थंय कितें ते प्रोसेस बीन करता पळय ते लिंबू बी दवरून ते सगळें आमी घरात केलें सगळें जालें. आणि जावन आता थंय देवान वतले आतां क्रॉसाक वयता सगळें ते थंयचो मागीर तो हे काडून हार हे करूंक शकता मातसो कितें तें आतां क्रॉसाक पळय फूल तर हे करून. सो पळोवया कशें कितें तें. लास्ट टायम आमी गाडी घेतलेली अर्टिगाची याद येयली. आमी हार बांदपाक सोदता व्हडलो गांवांत नासलो त्या एक आमी कितें केलें आदलेशाच ऑर्डर दिवन येयल्ले आमी. लास्ट टायम आयडिया नाहलो न्हू. सो कशें गांवतले लास्ट नाका मिनटाक गेल्यार हार करून ते व्हडलो हार ऑर्डर करचे पडटा. आमी ऑर्डरूच करूंक नाहले न्हू. धाकटे हार मेळ्ळे. आणि पूण ह्या एका पळय व्हडले हार बीन आसले लास्ट टायम ना कांयच ना नासले. तेंच्यांनी तो डिस्प्ले केल्लो पळय पयलीं हार ते धाकटो व्हडलो ओके हय 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 रे. प्री ऑर्डर करचे गाडयेक सेपरेट आसता. गाडयेचे मातशें हे आसता. व्हडलो सायज करचे पडटा. एक्झॅक्ट सायजान तेणें करून दिला आनी बरो केलो. बरो केलो. फूल रेड आणि व्हाईट बरें कॉम्बिनेशन लायिल्लें. आमी सांगला तसोच करून दिलो बरो. आतां आमचो ग्लास हांगासर क्लियर दिसता. मागीर पळोवया थोडे दिसांनी. आनी हे आहा पळय मदीं मदीं ते पॉपराचे ऑपराचे हां? देखूय पडटा. दीक पडला तर ह्या सायडीचो मातसो आंब्याचे हेजो दिसता पळय क्लियर. कितें धाकचें पडटलें पत्ते साडी बिडी. काल आमी ते हितून शोरुमान पॉपर फोडले न्हू तेजे सगळे बारीक बारीक ते आसले पॉपर शायनींग ते सगळे स्टीक जाल्ल्या. थोडी गेली थोडी उरल्या. सो ते मागीर ना वाऱ्यान ती गेली अर्दी स्टीक जावन उरल्या. सो चलो वयता पळोवया आतां दनपारात पावले आमी. लास्ट इयर दनपारात पावली. सकाळी गाडी डिलिव्हरी गेली. काल आमी सांजची घेतली न्हू डिलिव्हर आनी रातची जाली म्हणून म्हटलं आयज प्लॅन करूया सगळं. चार मच्छराचे कितें चल्ला. फाटल्यान मस्ती करता. कितें करता रे फाटल्यान बच्चा पार्टी सगळी फाटल्यान आहा आनी व्हडली मदीं बसले मम्मी आनी आई. आनी 2 जाण ना ते येवपाचे आहा. हय ते आसा जाल्यार मागीर गाडयान तुमकां काय आयकोंक येवचें ना. सोनी दिदीचे बाय बाबू स्कुलाच्या दिदी आनी दिदी बिजी आसता न्हू त्या दिदी दिदीकूय काम आहा दिसता न्हू. सुजीत दिदी दिदीकूय बॅकग्राऊंड म्युझिक कितें तर जालें दिसता टायगराचो लायनाचो आवाज करून दाखयता. सो आमी पावली खुर्सा कडेन. जस्ट पावली तेन्ना न्हू प्रेयर चालू आसले. बरे प्रेयर्स बीन गावले ते जाले. आतां गर्दी आहा न्हू सगळ्यांक पयलीं पांय पडून मागीर आमी वयता खुर्साचेर. आनी थोडे आमकां गावले आमी फ्युअल घेवन आसता काय विचारताली बीन कधी पांय पडटा वयच्या. बरें गावलें न्हू आमकां. बायक सोडून येयली आमी आनी आनी किंवा बाबा तुजी नांव सांगलें हां मोठ्यान सांगलें न्हू. आमी आसा लायनीक. आनी एकटो पयलें बाबूचें नांव कितें धाकटे धाकटे बाय सेकंड करियर बाबा सेकंड अरे सेकंड दिसा मरे एकटे दिदी कुठे बाय 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 बाय.
ओके म्हणटा म्हाका पीस आहे मत्ती झालाय बाबा हा पुरा ए चला बसा न्यू बॉटल बाबाच्या हा स्टाईल एक तरी गाड्या जेवणात होय हा ओके नाव काय म्हटलं तुम्ही एनसी हांगा कोण कोण गावात हांगा ते गावले ते पास होते ते स्कूला खातीर ओळखून आणि पय ॲक्च्युली ना ओके आम्ही हांगा घेतली गाडी हाय करे हाय आता फुला नका चल थँक्यू हा वचून न्हिदले आमी हॉरेक्रॉसाक आनी बाय समजे गाडयेर बसना बरोबर सोमते न्हिदले आधी असा हा आसा तर सो ताका कितें आधी आणि आमच्या कोण बाय बाईचे त्यांचे सेटिंग एकूच सोमते गाडयेर बसले की न्हिदता ती आतां आसा न्हिदलेली सामकी रोड येतो त्याचा दनपार जाले न्हू 1 o'clock जाले सो आमी चित्ताले समजे ते फ्रेंड्सान बांबोळच्या फाटल्या सायडीन बरें घरगुती जेवण गावता थंय गेल्ले आमी लास्ट टायम गेल्ली न्हू गोपाल म्हणून बार रेस्टॉरंट सो आमी थंय गेल्ली रावली सुद्दां पार्किंग सुद्दां केली मागीर बाय न्हिदला म्हणून फाटी फुडें गेले बायची झेम पिड्ड्या जातले म्हणून ते नॉर्मल खुर्ची मागीर तेका आनी उठत जाल्यार पूण अशें मागीर आतां चितलें आमी डिसायड केलें येयली थंयसान नुस्तें बिनस्तें क्लीन करूनच घेतलेलें आहा तशें पळयता आनी वयता आसतना म्हटलें इल्लें ज्यूस पिवया आनी मागीर समजें जेवपाक आनी जेयता आसतना आमी एका जेयना पण दोन अडेज सुद्दां जाता न्हू हांवें आजसूनच रुटीन चेंज केला हय रुटीन चेंज करप सो आतां म्हटल्यार टेम्पररी आनी सकाळचें आमी हॅवी ब्रेकफास्ट करनासले मस्का पाव बीन तशें खाल्लेले सो त्या दिसा सकाळीं भूक लागलो सो म्हटलें मातशें टेम्पररी ज्यूस पिवया आनी मागीर जेवया अशें केलां आमी आतां शंकर टेम्पररी ज्यूस पिना है परमनंट ज्यूस नाही अरे तशें रे आतां मातशें टेम्पररी ज्यूस ते प्लास्टिकाचे ज्यूस येतात असले मातशें ज्यूस पिले की मातशें नॉर्मल तुमी 10-15 मिनटां मातशें रावंक शकता न्हू बरी हाफ एन आवर तर ना शेक पिवया ज्यूस न्हू शेक पिवया चिकू शेक बीन तसलें पिवया अर्द्या वरा सस्टेन करूंक जाता तशें आनी मागीर जेवपाचें चिकूचा शेक जालें एक्चुअली वयता आसतना आमी समजी घरा वचपाचें आसलें आईगेर सो ते मागीर सांजचीच मागीर सांजचे ना आतां धरता तुमकां हय आतां धरता खंय चल बरें सो तशें करया चलो परबरी पावली आनी आतां बेश्टे फ्रांसीस गेला बय आमंत्रण उडपी प्युअर वेज हांगा थंय म्हणजे ज्यूस घेवपाक ज्यूस न्हू शेक हाडूंक लायला तो हाडूंक गेला बय हांगा आसा दिसता तुमकां मातशें टेम्पररी आं हेतून गेला सगळे वयता आसले पण बाय न्हिदला म्हणून असं म्हटलं सगळ्यांक पार्सल धाड म्हणून पळोवया कशें कितें तें पार्सल दितलो तो घेवन येता अशें पितकीत मागीर समजी घरा वचून आईगे थंय वयतली अशी गाडी दाखयतली एक तरी पळोवया आनी मागीर डायरेक्ट घरा वयतली हां बरें फ्रांसीस येयलो ज्यूस घेवन कितें हाडला पळोवया कितें हाडलें रे कितें कितें घेवन येयला ज्यूस हय शेक बीन घेवन येयलो चिकन तंदुरी काय पंदुरी वेज ते प्युअर वेज कोण रेस्टॉरंटांनी कितें शेक बीन हाडलें सवकास पिया रे हा फाटल्यान पिटर कोण उडोवचे ना फाटल्यान कोण होतो इतलो पळय ताका गाडी धुवंक लायतलो भायरसून सुद्दां धुवचें पडटलें ना ना कोण होते ते पळय ताका भायरसून सुद्दां धुवचें पडटलें गाडी कोण वचोवपाची ना धुवंक लागून न्हू कोण वचोवपाची ना घे फास्ट घे कसं पितलो तुम्ही स्ट्रॉ काय घेऊंक ना घ्या सांजागूच रावल्ली भूक लागला सगळ्यांक भूक लागला सांजागूच रावल्ली शेकाक सो आमी आतां रावंड मार परत येयला फ्रांसीस गेला मिठाई घेवपाक मिठाईच्या शॉपार हांगासर पुरोहित स्वीट मार्ट शिरो आहा जाल्यार इल्लो हाडूं लाय बाय पुरोहितान स्वीट मार्टान पुरोहितान शिरो खंयच्या शॉप ते रेस्टॉरंट न्हू ते सांगून आसलें पूण भायर न्हिदला घेवन उठले जाल्यार थंय घेवंक गावतलें सो चल जालें मला मिठाई थोडे घेता तेचो कालू डायरेक्ट घेतलेले आमी शोरुमान दिवपाक डायरेक्ट म्हणून आनी एक बेश्टे हाडलेले घरा थोडे घेतलेलो आनी येतलो फाटल्यान पळय हे काय कावळे काय हे सगळे फाटल्यान तिगा जाणां कावळे बसला फाटल्यान दिसता रे तुमी कावळ्यानं काव काव करा मध्ये
परत काव काव करता आणि बाळ आमचे न्हिदलेलं उदय सो लेट जातलो बेगी मी जेवण केलंय कुकराक शीत केलें कुकरान टायप केलें बेगी मी लेफो फ्राय केलें आनी कुकरान शीत केला फटाफट रांदल्यान आतां म्हणटा कोणाक भूक ना खंय भूक लागोना खंय ए कोडी बीन वतयशी तुमी कितें तें कितें हेंका पळय सामकें आयकना आनी आदी कितें करता आनी आदी आपूण सायकलीर बसता आनी बायक धुकलूंक लायता आनी ते धुकलयताय हे कितें करता तुमी आतां हे कितें म्हणून हेंका पळय शेक पिलांनी समोसा भूक लागोना कितें गो बाय चल